गोंयकारांक दिसता की सगळ्या पॉलिटिकल पार्टींनी जेका बीजेपीक बरोवपाक जाय त्यांनी एकठांय येवचे आनी त्या अपिलाचेर आमी अपील करीत आशिल्ले आनी आम आदमीची लोकल टिमीन 2 फावटी सांगले की आमी एक जावया काँग्रेसीन लीड घेवची आनी तेका आमी रिस्पॉन्ड पॉझिटिव्हली दिलो कारण हें गोंयकारांक जाय. आता आयचो जो केजरीवालाचो स्टेटमेंट पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता तितून भितर आम आदमी भितर कन्फ्युजन दिसता. लोकल टिमीक अलायन्स जाय आनी त्यांच्या नॅशनल टिमीक अलायन्स नाका, त्यांच्या एजेंडा तरी वेगळो आसपाक शकता. सो अशें हें दिसता की आम आदमी पार्टीचो प्रायोरिटी इज नॉट टू डिफीट बीजेपी इन गोवा. पूण आमकां खात्री आसा की गोंयच्या लोकांच्या प्रेशरा अंडर, गोंयच्या लोकांच्या मागणीनुसार सगळे पार्टी एकठांय जावन आमकां इलेक्शन लडयतले. आय एम स्टील होपफुल ऑफ दॅट. आमी एक नॉर्मल जो सर्वे केलो त्या सर्वेक एक अशी सरासरी मेळटा आमकां 10 जाणां विचारले जाल्यार जवळजवळ 9 लोक ह्या सरकाराचे दुख्ख आसात आनी विरोधात आसात, त्यांचे स्वताचे कार्यकर्ते धरून. आनी इलेक्शनाच्या वोटिंगाचो पॅटर्न आमी जेन्ना चॅक केलो तेन्ना 10तले 8 जाण ह्या सरकाराचे विरुद्ध वोट करपाचे सोदतात आनी वोट करतात. म्हणजे सरासरीन यांचे कडेन फक्त 20% वोट्स फक्त बीजेपी कडेन उरलेलो आसा आयज सध्या. आनी ह्या परिस्थितीन जर अशी जर सगळ्यांनी जर वचून बीजेपीक हेल्प करपाचे परत असे थोडे पॉलिटिकल पार्टीक दिसले जाल्यार लास्ट पर्याय आमी शेवट सुद्धा प्रयत्न करतले सगळे एकठांय हाडपाचे. ज्यो पार्टी येतात तेंका घेवन आमी हे युद्ध लढतले लोकांचे वतीन. आनी शेवटाक जर अशें जाता जाल्यार आमी डायरेक्ट गोंयच्या लोकां कडेन अलायन्स करतले. म्हणजे 80% जे गोंयकार आसात जे सरकाराक विरुद्ध वोट करपाक सोदतात त्या 80% लोकां कडेन आमी डायरेक्ट अलायन्स करून ह्या बीजेपी सरकाराक गोंयच्यान हद्दपार करतले. थँक्यू. 80% लोक जेन्ना म्हणटा तेन्ना सिव्हिल सोसायटी मेंबर्स आनी जे एक्टिविस्ट ना तांकां तुमी म्हणटा काय खंयचे सेक्शन? एक आमी नॉर्मल एक सर्वे करताले त्या सर्वेन ती सरासरी मेळ्ळ्या आमकां म्हणजे की 10तले 9 लोक सरकाराच्या विरोधात आसात. पूण वोटिंग करता तेन्ना 10तले 8 लोक ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट वोट करपाक सोदतात. तुमचो अलायन्स पार्टनर आता विजय सरदेसाय आशिल्लो. रिसंटली तुम्ही ताका मेळ्ळे, तुमचे डिस्कशनय जाले. थिंग्स वर मुव्हिंग व्हेरी स्मूथली. पण रिसंटली आता आमकां अशें दिसून येयलें की गोवा फॉरवर्ड हॅज स्टॉल्ड द अलायन्स थिंग्स. एंड तुमी सुद्दां मागीर सोशल मिडियाचेर युरी आलेमावणी तुमचो सुद्दां पोस्टर एक आयलो की यू वील स्टार्ट फुल फ्लॅश इलेक्ट इन द काँग्रेस ओनली. सो हाऊ डू यू सी दीस? तुमकां दिसता इट वील बी पॉझिटिव्ह दिस? हांवें सांगलें वी आर स्टील होपफुल, वी आर स्टील पॉझिटिव्ह. डेमोक्रेसीन लोकांक कितें जाय तें जाता, लोक सुटले. सो ज्या लोकांक दिसतालें लोक कितें सांगता आयकपाचें जाल्यार ते पॉझिटिव्ह जातले. इट्स अप टू पॉलिटिकल पार्टीज त्या लोकांचे कितले आयकतले तेजेर. पॉलिटिकल सर्कलान असो एक हे जाता की विजय सरदेसाय बींग अ व्हेरी एग्रेसिव्ह एंड स्ट्रॉंग लीडर खंय तरी सीएम फेस जो अलायन्स जाला जाल्यार तो येतलो म्हणून तुमचे लीडर इज अपोजिट ऑर अगेन्स्ट दिस कायंड ऑफ अलायन्स. वी डोंट गो टू रिप्लाय टू मच. सर आता तुम्ही म्हणजे अलायन्सा खातीर काँग्रेस कितें करता? कितें लोकांना काही कन्फ्युजन आसा. तुम्ही एवरी टायम ते सांगता की अलायन्सा खातीर तुमचे मिटींग जाता हे जाता. सो वॉट स्टेप यू आर टेकिंग? आम्ही ऑलरेडी 6 मेंबरची टीम आमच्या काँग्रेस प्रेसिडेंट खरगे साहेबान ऑलरेडी अनाउन्स केली आणि ऑलरेडी आम्ही स्टार्ट केले सगळे पार्टी कडेन